2 जुलयाक सकराळ तोरशें हांगासर दिसा उजवाडाक रेवेचो वेवसाय करपी चंद्रकांत बांदेकर हाचो खून जाल्लो। ह्या घडणुकेक आतां लागीं म्हयनो पुराय जायत आयलो, मात अजुनूय आरोपी पुलिशेच्या हाताक लागिल्लो ना। ब्रेस्तारा गोंय शिवसेनेन हाचो निशेध म्हूण पेडणे पुलीस स्थानकार मोर्चा व्हेलो आनी आरोप्याक बेगीनूच ताब्यांत घेवचो म्हूण पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी सामकार मागणी केल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। भायर चुकून पावलो तो आनी शाकोर जातलो एकूय जालो आमी फक्त आमी कितें एक स्केच बी आमी तयार केल्लो आसा कळ्ळें तुका। तुमच्या कडल्यान समज कितें मेळटा इन्फॉर्मेशन मेळटा आतां कितें आहा आमी ताका लास्ट दीस जेन्ना 2 जुलय फूल डेज द मुवमेंट काडला आमी कितें तरी आमकां क्लूज आसात पूण आतां कितें सगळे क्लूज आमी भायर ओपन करपाक शकता खबर आहा पूण फॅमिली मेंबराक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी एक विचारपूस करता। कडे पॉलिटिकल बीन कोण हे जाला प्रेशर बीन आहा तुमकां हे केस इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जायना म्हणून अशें कितें आहा तशें न्हू कितें तुमचें नांव आसा जिवबा दळवी म्हणजे एक टॉपचो बरो ऑफिसर ते केसी हेजे पयलीं तेणी सॉल्व केल्या खंयचे केसीन इनिशिएटीव घेता आनी आज 1 म्हयनो जावन येयला जाल्यार अजुनूय हेजे इन्व्हेस्टिगेशन स्पिडीन वचोंक जाय स्पिडीन कळ्ळें न्हू ते वचना। मिस्टर गवटी हे आमी इन्व्हेस्टिगेशन स्पिडीन चालू आसा आनी तातूंत थोडे मुद्दे आसा ते हांव ऑन कॅमेरा सांगपाक शकना। सो तातूंत आमी इन्व्हेस्टिगेशन सारकें एनालिसीस आमी अशा ठिकाणी धाडल्यात जे थंय CBI IB इन्व्हेस्टिगेशन करतात तेजे कडेन आमी कॉल डंप धाडले। सो सगळें काम चालू आसा खंय तरी आमकां सुराग मेळटलोच। सादारण कितलो टायम वयतलो वेळ आतां कितें एनालिसीस करपाक आनी फुडें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक वी कॅनॉट इन्व्हेस्टिगेशन कितें आतां थोड्यो केसी तुमकां खबर आसा 4 वर्सां लागता 2 वर्सां लागता 2 म्हयने जाता 24 वरांक जाता। सो आमकां कितें तरी क्लू मेळटलोच भितर क्लू मेळ्ळा उपरांत आमी अजून पर्यंत तुमकां क्लू तसो काय ना वी आर आमचो रिपोर्ट अवेटेड्स आहा आमी जे सगळे धाडलेले आहा पळय डिटेल्स तो रिपोर्ट्स आमचो अवेटेड आहा। थोडे तेजे लेबर्स आसा पळय ते लेबर्स आहा ते 1-2 तारखे येतले 30 तारखे गाडयेन बसता ते आज फाल्यां बसतले तांकां लॉकडावन तांकां येवपाक मेळना। सो तेजे कडेन थोडे ओन लेबर्स आशिल्ले ज्या बरोबर बरोबर फॅमिली टॅप रावतालो ताका ते येयल्या उपरांत आनी कितें तरी भितून केसीन प्रकाश पडटलो। ओके तरी पण 1 महिना 2 महिने लागतले अशें कितें जाल्यार हांव तुका पयलीं सांगता रोखडोच न्ही तशेंच आतां तूं व्हिडिओ पळयल्या प्रमाणे अशें आमकां दिसता की तो तेजे वळखीचो मनीस आनी तुमकां व्हिडिओ तो काय धाडला व्हिडिओ चडशे लोकांक व्हिडिओ पळयला तो ताका डायरेक्ट तो गाडयेर बसता 4 जावन 17 मिनटांनी तो गाडयेर बसता 4 जावन 50 मिनटांनी आमकां मर्डर जाता ती आनी 5 जावन 10-15 मिनटां आमकां कॉल येता कितें एक्सिडेंट जालो म्हणून सॅड एक्सिडेंट जालो कॉल येता कळ्ळें तुका न्ही। सो लिफ्ट मागता तो व्हिडिओ एकंदरीत तुमी तुमच्या गोला पर्यंत पावत आयले 100%। आतां तो आमी जो फूल डे सकाळी तो खंय गेल्लो थंयच्यान सारको भायर सरलो सारकें CCTV फुटेज आमी सगळी आमी ऑन रिकॉर्ड पंचनामा केला। थंयच्यान तो लिफ्ट दिता तो लेफ्टान येता आनी तो गाडयेर बसता म्हणल्यार असो अनवळखीचो मनीस जाल्यार डिस्कशन करतालो खंय वयता कितें जालां हो ताका वळखीचो मनीस गाडयेर बसला। ताजे वयल्यान आमकां कितें खंय तरी 2 दिसाचें एनालिसीस केलें 8 दीस 1 म्हयनो फाटी वचून खंय तरी ताका पयलीं कॉन्टेक्ट नासलो कित्याक ते आमी स्टडी करता उरलेले आसा की आमी तुमच्या फाटल्यान आसा आनी त्या फॅमिलीन एक तेजे चेडूं आनी बायल आसा म्हणून तांकां तशें शक्य ना। PI कडेन आमी गेल्या उपरांत तेणें आमकां विचारलें की तुमचे बरोबर फॅमिली आयज कित्याक येवंक ना तर आमी त्या फॅमिलीक कितें फोर्स करपाक शकना तूं आमच्या वांगडा यो म्हणून आनी ती आवय आनी दोगूच आसल्या कारणान आमी तांकां काय प्रेशर घालिना आमी आनी गरज बी ना। जेन्ना एखाद्या मनशाक न्याय मेळपाक जाय तेजी फॅमिलीच थंय येयल्या उपरांत तो न्याय दितलो अशें कांय ना। तेणें स्वता आपलें काम करून तांकां न्याय दिवपाक जाय। एक रिलेटीव तिची मिसेस येवपाचें तें तिणा म्हाका धाडला तिका पुलीस जें कितें करता तिच्यार तिका विश्वास आनी ती म्हणटा पुलिसांक टायम दिवपाचो। ओके व्हेरी गुड। आज जे शिवसेनाचे लोक आयिल्ले तुमच्याकडे बीन आयिल्ले ते हय तिच्या घरा येयल्ले तांच्यांनी हांगा येवपाक आयज एवॉयड केले फक्त पुलिसांचेर विश्वास विश्वास आसा तेंचे तिणा अशें म्हाका धाडलो एक सांग तिका अशें SMS
जाल्यार तुमी उलोवंक शकता कॉल ओके करून नो